नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदळिके दाइजीवर्ल्ड टीव्ही पळयतल्या समेस्तांक स्वागत. आज एक स्पेशल प्रोग्राम आमच्या गांवांतावन पयस आनीकी पयस मस्त पयस कॅनडातावन कॅनडा टॉकीज तुमच्या मदें हाडून आसा. मोगाचेनो कॅनडा म्हणल्या ह्या एका गांवांत देशांत आमचे गांवचे आमचे समुदायाचे आमचे भाशेचे जायते जण आसात. थोडे काम करतात, थोडे उद्यम करतात आणि जायत्यांनी आमच्या मंगळुराक या आमच्या गावाच्या प्रगतीक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन मस्त दिलां. आमच्या भाशे खातीर तांचें साधन जायतें आसा. जायती कोंकणी कार्यक्रम हांगा आसात आनी असल्यात एका कार्यक्रमा खातीर हांव हांगासर येवन पावल्या संदर्भार जायत्या जाणांक मेळचो अवकाश मेळ्ळो आनी आयज जायते साधक हांगासर आसात. देखून हांवें चिंतलें भोवशा हांचो तो अनुभव आमी तांच्या लागीं वांटून घेवन तुमच्या मुखार प्रस्तूत करतना खंडी जावन आमकां एक विशेष प्रेरण मेळटलें आनी हांगासर जें कितें चलता, तांचें जिवन कशें आसा आनी ते कशे ह्या एका पावंड्याक पावल्यात म्हणली स्टोरी खंडी जावन तुमकां पसंद जातली म्हूण चिंता. आनी त्या दिशेन आज हांगा मिसिसागांत रिवरवूड कन्जर्वेन्सी म्हणल्या पार्कांत या 8 डिग्री वेदरांत एका आयताराच्या सकाळी आमी हो शो रेकॉर्ड करूंक तुमच्या मुखार आसा. आनी आज या कार्यक्रमाचो म्हजो सैरो जावन आसा. भोवशा तुमकां जायत्या जाणांक तांची वळख आसा, विशेश जावन गल्फांत आशिल्ल्यांक आनी तांतूय विशेश जावन ओमानान मस्कात आशिल्ल्यांक विन्सेंट मचादोचें नांव तुमी आयकलां. सुमार 42 इयर्स ओमानांत तांणी तांची सेवा दिवन आतां तांचे रिटायर्ड लायफ ते कॅनडांत तांच्या फॅमिली सांगात सारून आसात. शिरवांत जल्मून व्हड जावन शिरवांतावन मस्कातांतावन कॅनडाक कशे आयले आनी तांच्या यशस्वी फाटली ती काणी कितें म्हणून तांच्या लागीं आमी आतां शेअर करया. सर, वेलकम. विन्सेंट मचादो सर आमकां भोव मोगाचे आनी आमकां कॅनडांत सगळ्यांक कितें वळखीचे, ओमानान मात्र न्ही, भोवशा कोंकणी समुदायाक ते सगळे वळखीचे. हांवें सांगिल्ले परी शिरवांतावन आतां कॅनडाक कशें तांचें पॉयंट आसा म्हणल्यार एक. सर, वेलकम आनी थँक्यू. भोवशा फर्स्ट टायम आमी कॅनडांत एक शो रेकॉर्ड करना आसा दाइजीवर्ल्ड टीव्ही खातीर आनी तुमी आमचे फर्स्ट गेस्ट जावन आसात. आमकां अभिमान आनी देगेर हांगा सुकणीं बोंब मारतात. पार्कांत आमी आसा. एका आयताराच्या सकाळी हो शो रेकॉर्ड करता 7-8 डिग्रींत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. देव बरें करूं. मस्त देव बरें करूं तुका. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅनडा येयल्याक आनी म्हाका ही तुज्या ठूक आमचें संभाशण या इंटरव्यू करून म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बसत देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. येस येस. आतां आमी सीदा आमच्या कार्यक्रमाच्या सुरवातेक वेचे जाल्यार तुमचो जल्म शिरवान जाता म्हणून आमी आयकलां. सो तुमचें एज्युकेशन प्रायमरी, हायस्कूल आनी तुमचें कॉलेज स्टार्टिंगार कशें खंय नावन तें सुरू जाता आनी ताज्या विशयान दिल्लें सांगा आनी इल्लीशी फॅमिली बॅकग्रावंड तुमी कितलीं जाणां भुरगीं आनी तुमच्या आवय बापाय विशयान. श्योर. येस, आमचे जल्म जाल्लो शिरवाय दड्डिनायतलो म्हणटात. दड्डिनायतलो. म्हज्या बापाचें नांव रोजारियो मचाडो, मांयचें नांव सेलेस्टीन मचाडो. आमी 8 जाणां भुरगीं. ओके. पयलीं 4 जाणां पुरा लेडीज स्त्री. देन 4 आफ्टरवर्ड्स मागीर 4 आमी पुरो चेरके. 50-50. तातूंत म्हज्या 4 भयणींत 3 भयणी सरल्यान. ओके. आनी एक भयण मात्र आसा, जिवंत आसा, ती माद्र. ओके. तुमी वळगे? वय वय वय. हांव पुरा जाणांची यंगेस्ट. यंगेस्ट. आनी म्हज्या 4 भावांत एक भाव सरला. आमी आतां 3 जाण जिवंत आसा. 2 जाण शिरवांत आसात आनी हांव आमच्या भुरग्यांक तांचे वांटो दिसकाड जे वचत हांगा पावल्यात. ओके. सो एज्युकेशन तुमचें शिरवां डॉन बॉस्को प्रायमरी, देन हायस्कूल सेंट मेरीज, प्री युनिवर्सिटी सेंट मेरीज, ताच्या उपरांत कॉलेजीक हांव पूर्ण पंजाब PPC थंय BCom जावन ग्रॅज्युएट जालो.
ओके सो डिग्री जाल्ल्या कुडले तुम्ही खंय काम केलां की गांवांत बॉम्बेंत या सिदा मस्कत आयल्यात म्हणजे एकच एम्बिशन आलं लायफांत गल्फ हाऊस आमच्या शिरवांचे ते धाडा हय थोडे जाण ऑब्वियसली नॉट मस्त शिकले न्ही वय वय बैप कोन तू केओसिंत आराम कोन तू पुरा काम करनासले आमचे थोडे रिलेटिव काम करनासले पूण म्हाका आमचो एकलो मुस्लीम फॅमिली फ्रेंड आलो म्हणजे इंटेंशन ओनली टू वर्क इन द गल्फ गल्फ सो ताणें म्हाका सिन्स ही वॉज एज्युकेटेड इंजिनियर ही सेंड मी अ विजा टू कम टू मस्कत म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाल्लें 1972 72 सो नो वर्क एक्सपिरियन्स थंय जावन ताणें म्हाका विजा धाडली कामाचीच विजा धाडली बॉम्बे गेलो बॉम्बे तावन दामोदर बल्क कॅरियर्स दुमरा त्या टायम दुमरा म्हणटात ओके त्या शिप्पर बोटीर वा मस्कत गेलो ओ शिप्पर आयल्या तुम्ही शिप्पर गेला त्या दावला मस्कत एअरपोर्ट ना तुल्लो ओके 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 मस्कत वॉज जस्ट डेव्हलपिंग ओल्ड सुल्तान न्यू सुल्तान काबूज 1.5 वर्सां मात ताणें टेक ओवर केलें सो कंट्री वॉज जस्ट ओपनिंग नाही म्हळ्यार बॉम्बे तो मस्कत येवन कितले दीस लागले शिप्पर इट वॉज 4 days and almost 4 nights and 3 days 4 nights आणि फुल्ल Close to. शिप फुल्ल आसले आमकां डेक्कार न्ही दोंगू वाव very tough journey, limited food, and you know how it is very must cost, not easy. गेल्या मस्कात पावलो आमचे इमिग्रेशन आमच्या हातूंचो काला तुज्या बोटीर येत ओमानाच्या पुलीस आयले बार्जांत कोण ओमानाक देवोंक म्हणल्यार पुरा जाणांक लायनीर रावयले इमिग्रेशन गेले मागीर बार्ज ओके तांची बार्ज आली बार्जांत टू करून आमकां सुमार इतल्या उदकांत धाडून सोडलें म्हणून त्या जाल्यार पोर्ट ना ओमानात पोर्टी नातलो एअरपोर्टी नातलो पोर्ट वॉज अंडर कन्स्ट्रक्शन बोथ वर अंडर कन्स्ट्रक्शन सो ते उदकांत देवन माथ्यार आमचे ट्रंक काडून लगेज काडून गेल्या पूण ते बोट थंय दुसऱ्या खंय वयतले देन द डेस्टिनेशन बॉम्बे कराची देन मस्कात थंय जावन बॅरेन मागीर लास्ट फायनल डेस्टिनेशन कुवेट ओ बारी लॉंग आसतले तरी कुवेट वयतल्यांक 15 दीस लागतले इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 7 to 8 days 7 to 8 days सो फस्टाक शिप्पर आयिल्लो एक विशेष अनुभव त्या 4 दिसांनी येवची व्हडली गजाल म्हळ्यार बारी व्हडली गजाल त्या टायमार न्ही आनी तुमी घरच्यांक कांय कम्युनिकेशन ना फर्स्ट टायम कळ्ळें म्हळ्यार घर सोडचें हांवें म्हज्या लायफान घर सोडून खंय रावल्लो ना कित्याक वर्क एक्सपिरियन्स ना and it was tough. It was very tough. हांव थंय पावल्या उपरांत म्हाका खंयच्या कंपनीची विजा आयल्या आमचे पावलो टायम ऑलमोस्ट अबाउट 7 o'clock in the evening कोणी येवना रिसीव करूंक कोणी ना 3 वरां रावलो हांव थंय 3 वरां संजेर गे दनपारां नाही 7 वरां गेलो पावल्या राती 10 वरां म्हणसर रावलो कोणी येवना कंपनीच्या कलेक्टर 3 hours कित्याक म्हळ्यार टेलिग्राम धाडिल्लें बॉम्बे जावन येता म्हणून हांवें तें टेलिग्राम आमच्या कंपनीक पावोवन सो तुम्ही 3 घंटे थंय वेट करचे पडले आणि तुमच्या संगाता कोणी असले की तुमच्या कंपनीक येवचे कोणे नातलो टोटली स्ट्रेंजर एटमॉस्फियर स्ट्रेंजर पीपल पुरा थोडे आशिल्ले फादर बाबरी लोक गेल्ले पळय ते अरबी सो आय वॉज थिंकींग खंय येवन पावलो हांगे म्हणून वेरी टोटली लॉस्ट मागीर समबडी आमची एक कंपनीचे सबसिडियरी कंपनीक बीन सिरमा म्हणून फार्मेसी आली तांतूं एकलो सिंधी आलो ताणें म्हाका वेट करचें पळोवन तो येवन म्हाका एप्रोच करून ताच्या घरा व्हरून गेलो सो फर्स्ट नायट आय स्पेंड द टायम विथ हिम ताच्या घरा ताणें कम्फर्टेबल केलें म्हणालो दुसऱ्या दिसा तुका हांव तुज्या कंपनीच्याक व्हरून पायता म्हणालो सो दुसऱ्या दिसा सकाळीं 10 वरार we went to the company, small place, Harshi Mahal mun, and to Atampale Matra, you had been to Oman, correct? Right. Matra, Harshi Mahal mun, एक small shop च म्हण येता
थंय आमच्या कंपनीचें हेडक्वॉर्टर सोयल अँड सावथ भवन. ओके ओके सोयल अँड सावथ भवन स्मॉल क्वॉर्टर. थंय ऑफिसान ते एक जाण आहात कामाक. तातूंत एक केरळाचो, एक गुजराती, हां मागीर एक बॉम्बेचो. आनी दोग बाबाव, सोयल एल्डर ब्रदर आनी सावथ यंगर ब्रदर. आता बरी व्हडले मनीस. ती सक्सेस स्टोरी सांगते जाल्यार इट इज मिराकल, Yes, नथींग बट मिराकल, बिकॉज ताचें डेडिकेशन अँड हार्ड वर्क took the company to a level which was almost number 1 in Gulf. ओ सो स्टार्टिंगार येताना तितले स्मॉल कंपनी आसले, ते It was- दोग जाण काम करताले आनी ते एक जाण स्टाफ आसले. ते एक जाण थंय आसले. देन मेन बिझनेस आसले बिल्डींग मटेरियल, तुजे सिको, तोशिबा, आकाय ओ हो आनी फिशिंग नेट्स. ओके ओके दिस इज अ मेन बिझनेस. टोटल कामाचे आसले 15 जाण. ओहो सो आय वॉज द 16th एडिशन. एडिशन जाल्ले. सो म्हाका 10 वरां थंय व्हरून सोडलें. धाकटो भाव सावथ भवन म्हणालो, काय कोण तूं, काय लाग हांगा आयला गे म्हणालो. हांवें सांगलें अशें कामाचें विजा आसा. ओ म्हाका तूं हांव काय म्हज्या भवन केलां आसतलें, तूं बोस. मागीर म्हाका येयल्ल्या वेळान एक टेलिग्राम दिलें, पडो म्हाका वाचून सांगे म्हणालो. ते कलिंगा पायप्स आहा पळय इंडियाचे, तांचें कन्सायनमेंट येवचें बिल्डींग मटेरियलाचें. तें हांवें ताका इंग्लिशान वाचून ट्रान्सलेट केलें. अच्छा आहे, तूं बोस, म्हजो भाव येतलो, भाव तुक तुजें काम आसतलें काय ताणें सांगलें आसतलें. सो ताच्या मदें तो कुंजू एकलो इंडियाचो आहा म्हळ्यार पळय, ताणें म्हजो इंटरव्यू काडलो. तो 10th शिकोना तेताळा, बट ही वॉज हँडलींग अकाउंट्स. ओके ऑफिसाचें अकाउंट्साचें काम तो करतालो. ताणें हांवें कालें केल्लें एक्सपिरियन्स आयचे म्हणून एक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. म्हजो ब्रदर इन लॉ वॉज हॅविंग अ बिझनेस इन बॉम्बे, सो ही ऑर्गनायज एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हॉट अँड कोल्ड स्टोर कोलाबा. सो म्हजो आनी एकलो तो तेणी घेवन पयले आनी इंटरव्यू काडून जालो. म्हाका अकाउंटंट म्हणून व्हर गेल्ले, फस्ट अकाउंटंट कामा म्हणून व्हर गेले. ताणें सांगलें कोलाबाकेय काम करतलो, खंयचे लेन खंयचे स्ट्रीट. म्हाका बॉम्बे घाले सो आय वॉज कॉट. देन हांवें सांगलें ताका हे खाली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मात हाडून येयलो, काम करून हांव स्टेट ग्रॅज्युएट कॉलेजींत हांगा आयलो. सो ताणें चामटेगिरी करना, सांगलें हाका एक्सपिरियन्स ना, ओ अकाउंट्स करूंक बारीक कस पडटा, बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हीज जॉब. म्हळ्यार ते बरोबर 9th 10th केल्ले एक्सपिरियन्स आहा काम करणं, बट नॉट अ ग्रॅज्युएट्स. सो द एल्डर ब्रदर केम, सोयल भावान केम, पळयलें म्हजे कडेन उलयलो. ताच्या कारार बसून म्हाका सीदा व्हरून गेलो मास्कात. मास्कात वय सोयल भावान ते मास्कातान आमचें एक सिको शोरूम आसलें, ते जालो व्हेरी पॉप्युलर. द वन अँड ओनली मॉडर्न शोरूम वॉज सिको शोरूम. ओके म्हाका थंय व्हरून दवरलें. दॅट वॉज द बिगेस्ट ब्रेक इन माय लायफ. ओके अकाउंट्सांत आसलो जाल्यार आय वूड हॅव लेफ्ट बिहायंड. दॅट पुट मी इन टू द लायम लायट. कित्याक आमी ल्हानपणार मस्त व्हेजिटेबल ग्रो करताले घरा. ते व्हेजिटेबल काडून हांवें माय फॉलो करताले. आय यूज टू गो अँड सेल सकाळींचे शिरवा मार्केट. म्हळ्यार वता वतानच थोडे ब्राह्मणांचे पुलिसांचे बरें खाण घेतात, तरकारी खाण येतालो. सो आय हॅड दॅट एक्सपिरियन्स अलॉंग विथ एज्युकेशन. आमकां सकाळी मिसाव सद्दां मिसाव सॉंग आसलें. आय वॉज ऑल्सो ऑल्टर सर्वर. आय वॉज ऑल्सो ए क्रिकेटर. सो almost all rounder along with education. So that put me into the limelight in the Siko showroom. थंय कालां जाल्यार आमच्या थोड्या गांवच्यांची वळख जाली. 1973 गेल्लो हांव. थंय थोड्या आमच्या गांवच्यांची वळख जाली. आमचो शिरोचो एकलो आसलो मिस्टर विन्सेंट मेंडोन्सा. ओके या म्हणजे आमच्या घरा लग्गे आसलो. सो ही वॉज वर्किंग इन PDO. the government PDO म्हळ्यार ऑयल कंपनी. Okay So he called me every weekend to his place. Otherwise first few days, few months were kali rachangam.
म्हळ्यार अवे फ्रॉम होम अवे फ्रॉम होम फूड तुजें कालें एक महाराजा म्हणून गुजराती कुक दाळ चपाती आनी पोटॅटो दॅट्स ओनली फूड सो 1 month वॉज प्रॅक्टिकली व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट ओके आनी एका विकेंडान न्ही धरलो हांव थर्सडे तेदालो फ्रायडे न्ही विकेंड थर्सडे न्ही धरलो फ्रायडे सांजेर उठलो सो व्हेरी व्हेरी टफ लायफ ओके आता ते त्या कामात न्हू तुमी मागीर मुखार खंयसर पावल्यात ते आमचे हांव शोरुमांत आसलो न्हय ते कंपनी वॉज डेवलपिंग प्रोग्रेसींग अलॉंग विथ द कंट्री स्लोली कंपनी हें जालें कंट्री ओपन जाली आनी म्हाका आमचे अनेक शोरूम आयले सलाला म्हणल्या कडेन आयकलां आसतलें सलाला दोफार आमचो सुलतान काबूस ही वॉज 6 months स्पेंडींग इन मस्कत 6 months ही वॉज स्पेंडींग इन सलाला सो हांव सप्टेंबर हांव गेल्लो फेब्रुवारी 73 फेब्रुवारी सप्टेंबरान म्हाका ट्रान्सफर केलें सलाला ओके ताच्या मद हांवें म्हज्या दोगां भावांक कामाक आपयलें तितले भितर म्हजे दोग भाव मस्कत पावले विदीन 2-3 months they were in Muscat so I had some company to talk to settle down okay ते सलाला गेलो I was made as a branch in charge actually life on the fighting मोरना काल पुरो पळयला that time was insurgency Salala fight between Yemenis and Salala आमच्या वुमन गव्हर्मेंट Salala गव्हर्मेंट आमकां सकाळी वसाचे जाल्यार the government has to come military has to come and open the roads ते माइन दवरताले येडन पळय ते communist it is completely a war situation so it was tough life but very nice weather Salala weather is almost to come complete monsoon ते गावच्या वेदरापर्यंत असेल ते so it was enjoyable I worked there from September माझे first holiday after 27 months पटी आयल्यात गावाक रजेर आयला 1975 मे and first holiday जावन गावांक आयला तितल्या भितर आमच्या कंपनीक टोयोटाची एजन्सी मेळ्ळी सो म्हजो चेअरमन आहा पळय ही हॅज सीन मी माय डायनामिक्स काम करतना कशें म्हजें एज अ सेल्समॅन हाऊ एग्रेसीव आय एम हाऊ म्हजें कस्टमर हँडलींग ही एप्रिशिएटेड हांव रजे 2 फाटी आयिल्लो सो म्हाका टोयोटान मेळ्ळें हे साऊथ सायबिणीचे दाया ते टोयोटान गेल्लें पळय म्हाका देर वॉज नो एंड गांवांत साऊथ सायबिणी आसली थंय साऊथ आहलो सो दीस इज अ प्रोडस मिराकल त्या टोयोटान जॉयन जाल्लो हांव जॉयन्ड एज अ सेल्स एग्जिक्युटीव एवरी 2 years I kept on getting promotion okay sales executive to senior sales executive तुका पुरो they were all very intelligent studying आमचे बॉस आहात पळय ओनर्स very intelligent no education but totally dedicated to work no work time तुझे time limit आनी कांय ना but they used to compensate accordingly हांव गेल्लो 45 रियल सॅलरी हांव गेल्लो पळय 73 सॅलरी वॉज 45 रियल म्हळ्यार गांवांत लेस दॅन 1000 रुपीज त्या टायमार 6 रुपीज टू द डॉलर $100 डॉलर so along with the progress of the country our company also prospered then we are hardly selling about 50 vehicles a month we started selling more than 500 over the years continue earn by when I left the company when I retired from the company we are selling about 120,000 units per year my god okay आणि ते काले ओमान भितर मात्र की no all over Middle East Oman was a small country actually I was a pioneer in starting exports re-export Oman hadawn कई पड़े टोयोटा distributor नांत such as African countries तुझे Iraq Libya Iran all those countries
I opened up for export Okay. to Fatih Ozonai. Whenever I used to visit Iraq, there was no immigration for me. Oh, really? In Libya, no immigration. The government people used to come to the aircraft and take me. VIP access. And I had the privilege to have lunch with Uday Hussain, Saddam Hussein. Yeah. And the foreign minister, Abdul Aziz. He was a Christian. Wait. He was, yes. He was also among the person who hosted dinner for me. Al Rashid Hotel, one of the best hotel, was managed and operated by Obereyes. Wow. Okay. Very special experience. The journey is unbelievable. Unbelievable journey. Saddam Hussein agmalonat. Well, meeting. No, but it is all memories. But 42 years ओमानाचे एक्सपिरियन्स बहुशा तुम्ही टोयोटाक नेक्स्ट लेवलाक वेले बहुशा त्यामध्ये जपानाक कितल्या वर्षी विजिट केला तुम्ही? Maybe more than 100 times. More than 100 times. Every month, minimum 2 months. 2 times, 3 times. Maybe short duration, 1 day, 2 days, just for work. Come back. And but long trip from See, I was trained by Toyota. 1978 and they started training people, owners family. But my chairman sent me as his representative. Okay. So I was trained by Toyota for 6 months through University of Toronto professors. Okay. And also there was a visiting professor from one of the American university. So 6 months of marketing and in management. So they gave me a certificate after completing successfully at the plaque. So 6 months I got training. Okay. So 42 years almost एकत्र ग्रुप आणि काम हंतर वयर येवन कंपनी वयर आयली आनी तुमकां एक प्रोग्रेस अवकाश मेळ्ळो बहुशा तुमच्या तावन पाटी गांवांत असल्यांक मुसणाक हेल्पूय जालां आसतलें जॉब वायज या दुसऱ्या चॅरिटी वर्कांत सी लॉयल्टी म्हणटात न्ही कामाची लॉयल्टी आय प्रूव्ड माय कंप्लीट लॉयल्टी आनी माय चेअरमॅन म्हजो इमिडिएट चेअरमॅन जालो तेदो सावथ भाव धाकटो भाव आमची कंपनी मस्त एक्सपांड जाली फ्रॉम 15 पीपल म्हजें कोड नंबर आसलें 004 01 02 03 पुरा सगळे देवा दिन जाले सो आय वॉज द ओनली वन लेफ्ट बिहायंड वेन आय लेफ्ट वीथ 004 हांव रिटायर्ड जालो म्हळें रिटायर्ड म्हळ्यार बिकॉज ऑफ कंपल्शन फॉर द चिल्ड्रन आय हॅव टू लिव ऑन ताच्या मदें म्हाका कोण पळय शिरवांचे हे कोणी आमचे नॉट ओन्ली क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू कोणी यंगस्टरांनी एप्रोच जालें जाल्यार विदावट इंटरव्यू हांवें तांकां कामां करून दिलां मेच्चें जालां मोर दॅन 500 पीपल विदावट इंटरव्यू नॉट ओन्ली आमच्या टोयोटाक ओमानाक डिफरंट कंपनींत कामां करून दिल्यां कोणूय विजीट बी जर आयलो जाल्यार मस्कताक and anybody recommends that he wants a job, not necessary salesman, तुझ्या construction company, या आमच्या वर्कशॉपांत पार्ट्सांत तशें देवाच्या दयेन मस्त जाणांक कामां खान बसोंक पडटा. ओके आता हाच्या मध्ये तुमचे काजार केदार जाले फॅमिली विशयांत दॅट इज 1979 या म्हजी येजमान she is also from Shiro only. She was just finishing her graduation. Okay. 1979 तुका वळखा बरो मिस्टर एलमेंडोन्सा एलमेंडोन्सा ताणेंच रेकमेंड केलें ताची सिस्टर ताची मिसेसाची भयण सो आय गॉट मॅरीड टू प्रेसिला मचाडो एंड विदिन 3 months मस्कात गेला मस्कात वेल्यान ताका. And my chairman was so generous, he gave me not only family accommodation, gara kamaki, tedalo don garaja kamaki, tane support केला. आणि म्हाका वर्साक 2 भटचे with the family every year गांवा म्हणसर फर्स्ट क्लास टिकेट दिल्ली. ओके. आणि भुरगीं ताका भुरगीं
all 3 stars चेडवाय भुरगे या व्हडल्याचें नांव वंदना सेकंड नम्रता थर्ड ग्लोरिया Wow. so blessed with 3 daughters पहिले बसकत इंडियन स्कूल देन अमेरिकन तांच्या उपरांत अमेरिकन स्कूलाक गेली ते दोगां ग्रॅज्युएशनाक तांचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन US गेले बॉस्टनान Okay. and the youngest one was her dream was to go to Montreal McGill University so ते Montreal आयले ओके आता तुम्ही रिटायर्ड खंयच्या वर्सा जाल्यात 2014 2014 रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत कॅनडा येवंक तुम्ही डिसायड केलें की न्ही वॉट इज द रिजन say Walter it was debated आमच्या फुडें तेका भुरग्यांक एक खाजा जायना फुडें आमी वी हॅड ए ओपिनियन म्हाका एक्चुअली जाल्यार वसाचें जालें बेल्जियम I had some good contacts in Belgium who was agreed and wanted to process my passport for Belgium. पळय म्हजो व्हडलो सन इन लॉ ताचें एम्बिशन आसलें ऑस्ट्रेलिया वचून ओके दोगां अमेरिका शिकल्यांक अमेरिका सेटल जालें देन वी मेड अ सर्वे पुरो जाणांनी येवन आमी ऑल द 3 daughters and son in laws म्हळ्यार ग्रॅज्युअली खाजा जालें we choose Canada as a peaceful country. कहीं गेले रे ते जाल्यार कारार कोणता Catholic country. Most लोक उणाला तांच्या बरें So we found some peace in Canada. So we compromised. Let us move to Canada. भुरगीं पयलीं आयलीं. Obviously म्हजें ambition आसलें I wanted to complete either 50 years or minimum 45 years in Muscat. Because company. So that I will keep a record there. I'm sure nobody has broken it working in one single company. So, but compulsion, children is pressure, then, we want to enjoy our own life also. I decided to submit my resignation. Okay. In 2014, and 2014 October, and we moved here. तुमच्या चेअरमॅनाने इझिली सोडलें की तुमकां It was very tough, very tough. But I was compensated. I was very well looked after. Okay. Very looked after. Very well looked after. येस सर आता एका लॉंग जर्नींत 42 years ऑफ प्रोफेशनल लाईफ आणि अंतू तुमच्या लाईफांत एक लोवेस्ट पॉयंट म्हणून आयिल्लो आसा की आनी त्या वेळार तुमी काले कशें फेस केल्लें आसा See, Yakuta story jami. Life and the responsibilities bring additional pressure. There and took a trip. As I said, I must to travel gela Japan for a business. Many countries, lot of countries. That's an opportunity, but it also adds pressure on your head. One is you have to handle. I had about almost 1,200 staff under me, totally reporting to me, who are some are IIT Ahmedabad. IIM Ahmedabad. Today IIT Kharagpur. To handle such people, different mentalities, then different culture, then the pressure of economic pressure to the vehicle business. Some countries are closed sometimes, some countries are opening. Ending up extra stock. I was responsible for ordering, selling and profitability. So, pura smooth sailing asana. Iraq bondata, China bondata. China was a big market for us. So, China Olympics we almost shipped about to Beijing Olympics of 10,000 vehicles. In fact, we hired almost every airline in the world, cargo aircraft, to transfer the vehicle. Airlift ke like that. So we have seen good prosperous time. Low point is sometimes you end up with the excess stock, pressure from audit accounts, then profitability, and personal low point. Kalam chaduka. Nothing but success I was seeing. Okay. Yes. There were challenges. My youngest daughter had a health issue. Okay. But a miracle. Okay. She was cured. Overcome. Overcome. So great. आता अकरेक
आमचे मस्त जाण यंगस्टर्स आजकाल आज हे एक इंटरव्यू करचो मेन उद्देश काल्याक गे म्हळ्यार तुमचे तसल्या एक एक्सपिरियन्स जावन आमच्या यंगस्टर्सांक गेल्लें प्रेरण जोडचें विशेश जावन आज बॅक होम खालें जाता गे म्हळ्यार एक डिग्री जाल्ल्या कुडले आमची एज्युकेशन सिस्टम अशी जाल्या गे आमकां सर्टिफिकेट मेळटा पूण भायर येवन करचें स्किल आसनात मस्त ड्रीम दवरन गल्फाक येवंक जावं दी या वेस्टर्न कंट्रीक येवंक जावं दी कॅनडाक येवंक जावं दी मस्त जाण आशेवन आसतात तसल्या यंगस्टर्सांक तुमी कसले एक गायडन्स दिवंक आशेतात See, life is an experience, not just education. And तुझे experience takes you to the next level. I was only a graduate. तुका सांगलं बरें हांवें I had people working under me who are IITs, IIMs. To handle them, what is important is your dedication. तुका एक responsibility जाल्यार there is no time limit. करेक्ट Believe me, I have never come home before 9 p.m. सकाळी 7 वरां गेल्यार राती 9 वरां घरा येवंचे आहा. Then also I have to report to my chairman. हो Yeah, every night I have to report to chairman, whether he is in Oman or whether he is outstation. Japan गेलो जाल्यार from there also you have to report to him. Okay, What are the daily activities? He is so much involved. He is totally married to business. My chairman was totally married to business. He used to appreciate any good result. Appreciate. Can calm down जाल्यार there is extra pressure. So you should know how to handle the pressure, how to overcome. How to overcome your dedication, owning the responsibility, and taking care of your subordinates together as a family. Then the success is guaranteed. Okay. And not to forget the God's blessing. So give back to the society. You know, आम्ही शिरवान जाल्ल्यान आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक ही गरजेक आमच्या सोसायटीक we always taken care. I know. Charity work. हांवें आयकलां तुमी घरा बांदून दिल्या ती म्हणून दुबळे. Yes, that was as I said, South 70 जेदाया आम्ही ही गरजे थ्रू आमच्या शिरवान ही गरजे थ्रू कमिटी करून 3 दुर्बळांक घरा बांदून दिले. Okay. Other than helping our St. Mary's institution, ही गरजेक आमकां मस्कात आसतना every month एक पात्र बेताले. You know, to raise funds. Correct. आणि आमचो स्टॅनली फर्नांडीस वॉज किंग पिन पयल्यान नेमचे Yes. अशें जालें की पळय ते 2 पात्रां 3 पात्रां भायले आहात म्हयन्याक. सो ओवर अस कम आमच्या कॅपॅसिटी कितल्या वी आर हेल्प अँड वी आर ब्लेस्ड फॉर. येस बरें आमच्या सगळ्या समुदायाक एक बरो संदेश आज श्री विन्सेंट माचादोन दिला. ताजे हार्ड वर्क स्टार्टिंगार कशें गेल्ले ताजे उपरांत तो कसो प्रॉस्पर जाल्लो आनी प्रॉस्पर जाल्ल्या सांगाता कम्युनिटीक ताणें कशें सांगाता हाडलें आनी आखरेक तो कसो युथांक इन्स्पायर जावंक कितें करीचें म्हणले विशयान ती ताणें सांगिल्लें आसा. भोवशा एक शॉर्ट इंटरव्यू हांगासर आमी कॅनडान करन आसा. यू मस्त आसा तुमी पळयतना तुमकां कळीत आसोंक पुरो. पूण विन्सेंट माचादो तो हांगाच्या वेदाराक सेट जालो जाल्यार कळना पूण हांव नवो आयिल्ला हांगा ह्या वेदाराच्या मुखार कळटा. पूण हे कार्यक्रम मोगाचे न्हू तुमच्या मुखार प्रस्तूत करीचे जाल्यार आमच्या मदले 2 जाणां आसात. एक काम हांगे या तुमच्या वळखीचे फेस पहिले कोण म्हणून हांव सांगना खाली आमचेच दायजी वर्ल्डाचे बबिता हांगे. येस हांगासर बबिता आनी आशीत आमकां ही कार्यक्रम रेकॉर्ड करूंक हेल्प करन आसात. आशीत दैजी वर्ल्डांत ऑडियो विज्युअलांत आमचो एंड जावन आसलो आनी बबिता म्हजो ताळो गायतलो प्रोग्रामांत एंकर जावन आसले आनी बरें सिंगर. तांचे एक्टिविटीज ते हांगासर मुखार येतात. सर हांच्या हेल्पांत आमकां हे कार्यक्रम जाला. तुमकां मस्त देव बरें करूं. हो एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां कॅनडान मेळ्ळो. एनी टायम आमकां उडासा दवरचें तसलो कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन फर्स्ट प्रोग्राम आमी रेकॉर्ड करचे तेंय ह्या हिवाक. थँक्यू व्हेरी मच. आनी 2 जाण आमच्या मदें आसात संतोष आनी रिचर्ड. सगळ्यांच्या ह्या आमकां मजतीन हे कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडूंक जाला. देव बरें करूं. कॅन आय समरायज लास्ट? येस सी लायफांत मस्त लर्न केला आमी
एक डॉक्टर रोनाल्ड कोला तो म्हजो गुरू म्हणयात हय हय एनी टायम म्हाका वचोन मेळयात ताची एडवायस काडयात ही इज अनबिलिएबल पर्सन and आमच्या घरा आमी खाल्यांक म्हळ्यार नॉट ओनली विथ माय चिल्ड्रन आवर ग्रँड चिल्ड्रन वी ओनली टॉक सक्सेस स्टोरीज ताची सक्सेस स्टोरी मेनी टायम्स बिलीव मी आर नॉट रिचार्ड आतां गोत्ता वी टॉक अबाउट यू Walter and me were felicitated in Oman in 2004. For him, media, I am as a professional. I'm so Dr. Kolaso as a philanthropist, and B.R. Shetty. But your rise, your neutrality, and the way you are carrying every community together, hats off to you. थँक्यू And Babita and Yacha Sanjay Dala, their addition हय हय and joy to our community in Canada. कॅनडा आता नेक्स्ट काले जाता ताका काले म्हणटात आनी स्टेप ऑलरेडी काणून तसो आतां मुखार वचोन आसात सगळ्यांचे बरें जावन दी सो आनीक आसा हांगासर मुग्दव ना एक इंटरव्यू मुग्दला आनीक 2 कार्यक्रमां तुमचे लागीं हाडचे आमी प्रयत्न करता पळयता रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार.